राज्यात गुन्हेगारी घडणुको कमी जायना पूण वाडत आसा। लोक आता कायदो आपल्या हातान घेवपाक लागिल्ल्यान लोकांमदी भयाचे वातावरण निर्माण जाला। फातोडेर बागा हडफड्यात 3 जाणां मदीं झगडी जाली। उपरांत ही झगडी जीव घेणो हल्ल्याचेर पावली। तिगां मदलो यूपीचो बॉबी सिंग या 32 वर्साच्या दादल्यान नेपाळच्या हरिबाला सुनार आणि गणेश कसेरा या दोगा बापोल भावांचेर कोयत्यान जीव घेणो हल्लो करून पळ काडिल्लो, पूण पुलिसांनी ताका अटक केली। गंभीर जखमी आशिल्ल्या भावांचेर बांबोळे हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात। पुलीस फुडलो तपास करतात। कॅश फॉर जॉब प्रकरणाची चौकशी पुराय जावन ते विशींचो सविस्तर अहवाल मेळ्ळ्या उपरांतूच आपूण सगळ्या प्रश्नांच्यो जापो दितलो अशें मंत्री सुदीन ढवळीकारान स्पश्ट केला। जॉब सुदीन ढवळीकार दिना, जॉब दिता आसतना कितल्योश्योच प्रक्रिया करच्यो पडटात। आपूण मंत्री आसतना ज्या खात्यांनी काम केलां त्या खात्यांत लोकांक मेरिटाचेर नोकऱ्यो मेळ्ळ्यात, पयशे दिवन लोकांक नोकऱ्यो मेळूंक ना अशेंय मंत्री सुदीनान स्पश्ट केलें। बेतूलच्या पारंपारीक नुस्तेकारांनी सागरमाला प्रकल्पाखाला येवपी मिनी पोर्टाक खर विरोध केलो। हो बंदर हांगा आयलो जाल्यार कोळसो काडपाचें काम सुरू जातलें, जाका लागून दर्यांतलें नुस्तें आनी लोकांच्या भलायके कडेन धोको निर्माण जातलो खंय। आमकां ह्या नादी लेगीत हो प्रकल्प नाका आसलो आनी आतांय नाकाच अशें म्हणीत हांवें हट्टाक पेटल्यात। गोंयांत अपघाताचे सत्र सुरूच आसा। दिवचल वार्शी जंक्शना लागसार ट्रक आनी मोटरसायकली मदीं जाल्ले भिरांकूळ अपघातांत स्कूटर चलोवपी गंभीर जखमी जाला। जाल्यार केरयेक खांडेपार चिऱ्याचो ट्रक उमथलो। ह्या अपघातांत 2 जाण जखमी जाले, उपरांत तांकां बेगोबेग उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केले। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताच्या घडणुकीचो पंचनामो केला। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। आयतारा कोरगांवची ग्रामसभा जाली। ग्रामसभेत म्हज्या घर येवजण संबंधान उपजिल्लोधिकाऱ्यान येवन लोकांक पडिल्ल्या प्रश्नांचेर म्हायती दिवपाची मागणी थळाव्यांनी केली। अटल आसरा येवजणेच्या अंतर्गत हुमकत आशिल्ल्यो येवजण्यो चालीक लावच्यो, तशेंच काबार जाल्ले रस्ते, गटरां दुरुस्ती, सीसीटीव्ही कॅमेरे आनी हेर विशयांचेर चर्चा ग्रामसभेत जावन थाराव संमत जाले।
मोर्चे ग्रामसभेत पारंपरिक पायवाटेचा विषय चर्चेत आयलो. पंचायत वाठारात काय पारंपरिक पायवाटो बंद करतात हो प्रश्न सुटावो करचो म्हणून थळाव्यांनी ग्रामसभेत मागणी केली. देखून पारंपरिक पायवाटो विशीं कायदेशीर सल्लो घेतला अशें सरपंचान सांगलें. ते भायर ग्रामसभेत रस्तो रुंदीकरण तशेंच पार्किंगेच्या प्रश्नांचेरूय चर्चा जाली. कोयराचो प्रश्न आनी हेर म्हत्वाच्या विशयांचेरूय ग्रामसभेत चर्चा जाली. कासावले रेल्वे दोट्टीकरणाच्या कामावेल्यान बोवाळ जावन वातावरण बरेच तापले. खासगी जमनीचेर अतिक्रमण करून रेल्वे दोट्टीकरणाचो यत्न सुरू आशिल्ल्याचो आरोप विरोधकांनी करतना कामाक हरकत घेतली. कासावले खासगी जमनीचेर मशिनरी राखणे म्हणत मोडपाचो प्रकार जालो. ह्या प्रकरणात पुलिशेन कागाळ लेगीत नोंद जाल्या. लोकांक काळखात दवरून रेल्वे दोट्टीकरण करपाचो यत्न हातूंतल्यान सिद्ध जाता. जमीन संपादीत करच्या पयलीं खंयचीच सरकारी यंत्रणा काम करूंक शकनात. ह्या प्रकाराआड आमी आवाज काडटले अशें प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर हांणी सांगलें. सगळीं कागदपत्रां पळयल्या उपरांत हांवें वेर्णा पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ नोंद केल्या. हा विशय संसदेत मांडटलो अशें दक्षिण गोंयचे खासदार विर्यातो फर्नांडीस हांणी सांगलें. कळंगूट आणि साळगाव वाठारात पोलिसांनी 2 कडेन धाड घाली. हे कारवायेत पोलिसांनी कळंगूट वाठारात रंगरेड्डी हैदराबादातल्या 23 वर्साच्या आर भारत या तरणाट्याक 2 लाख मोलाच्या 2 किलो गांजा सयत अटक केली. जाल्यार साळगाव वाठारात पोलिसांनी पश्चिम बंगालच्या मोहम्मद खान हाका 85,000 मोलाच्या 852 ग्राम गांजा सयत रंगी हात धरलो. पोलिसांनी दोगांकूय अटक केल्या. तांचेर फुडलो तपास चालू आसा. स्वच्छ भारत नितळ गोंय ही केंद्र आणि राज्य सरकाराची घोषणा असली तरी गोंयांत लोकूच तिच्यो तिस्त्यो वात्र्यो करपाक लागले. वचत थंय कोयराच्यो राशी. गोंया भायल्या पर्यटकांचे नदरेक कोयर पडिल्ल्यान गोंयची इमेज पिड्ड्यार जावपाक लागिल्ल्याच्यो साबार प्रकरणां आमकां पळोवपाक मेळटा. अशेंच एक तेक आमकां गारोडो पंचायत वाठारांत आशिल्ल्या बोडको धेनू गांवांत पळोवपाक मेळटा. पुराय रस्त्याचेर सैम विरोध्यांनी कोयराच्यो पोटल्यो हाडून उडयल्ल्यान थंयच आतां फक्त कोयरूच कोयर दिश्टी पडटा. हे कोयराचें साम्राज्य आनी जावचे पयलीं पंचायतीन खरसाणेन दखल घेवपाचो उलो आतां लोकांनी मारला. ऊनशाप्पनवे आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवात वेगवेगळ्या फिल्मांची निवड केल्या. या फिल्मांच्या सिलेक्शनाचेर इफ्फीक आयिल्ल्या सोयऱ्यांनी आपल्यो वेगवेगळ्यो प्रतिक्रिया दिल्या. इफ्फीक निवड केल्ल्या फिल्मांची कांय जाणांनी तोखणाय केल्या जाल्यार कांय जाणांनी आपल्यो मिश्र प्रतिक्रिया दिल्यात.
दिवचले वाशी जंक्शन धोकादायक जाल्ले आसा। या जंक्शनाचेर अपघात वाडल्यात। हालाच्या गाडयांक या जंक्शनाचेर टर्न घेवप लेगीत कठीण जाता। आयिल्ल्या दिसा या जंक्शनचेर अपघात जावपाची शक्यताय आसता, अशें हांव मेघश्याम रावत सांगता। या जंक्शनाचेर सिग्नलां तशेंच स्पीड ब्रेकर ना। ह्यान पयलीं सिग्नलां घालची म्हणून मागणी केल्ली, मात कोणेच कानामनार घेवंक ना अशेंय तो सांगता। नगरपालिकेन हाचेर बेगोबेग उपाय येवजण करची, स्पीड ब्रेकर सिग्नलां बसोवची अशी मागणी मेघश्याम रावत हांणी केल्या। तशेंच मुख्यमंत्र्यान लेगीत हातूंत लक्ष घालचें अशी तांणी मागणी केल्या। भारतीय हवामान खात्यान जारी केल्ल्या अदमासा प्रमाण फुडल्या 5 दिसां खातीर उत्तर पूर्व भारताच्या राज्यांनी तशेंच उत्तर प्रदेशात मध्यम धुके आसतले खंय। तशेंच तामिळनाडू, पुडुचेरी, करायकल, केरळ, माहे, लक्षद्वीप, अंदमान आनी निकोबार आयलंडाचेर फुडल्या 3 दिसां खातीर पावसाचो अलर्ट जारी केला। उत्तर प्रदेशातल्या हपूर वाठारांतल्या एका गाडयांच्या स्क्रॅप फॅक्टरीत उजो लागपाची घडणूक घडली। उजो पालोवपेदाराक म्हायती मेळटाच घडणूकथार दाखल जावन उजो नियंत्रणात हाडपाचे कार्याक सुरवात केली। गाडयांच्या दुरुस्तीचे काम करतना हो उजो लागिल्ल्याची प्राथमीक म्हायती मेळ्ळ्या। उजो लागना फुडें स्फोटूय जाल्ल्यान सरभोंवतणच्या वाठारांत भयाचें वातावरण फाकलें। मात ह्या पुराय घडणुकेचो तपास सुरू आशिल्ल्याचे पुलिसांनी कळयिल्लें आसा। अंबाला चंदीगड महामार्गाचेर दनपारच्या 12:30 वरांचेर जाल्ले टँकर ब्लास्टात 2 दुचाकी चालक गंभीर जखमी जाले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण तेलाच्या टँकराचो स्फोट आशिल्लो। सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी। रस्त्याचेर वता आसतना हो स्फोट जाल्ल्याचें कळ्ळां। ह्या पुराय अपघाताच्या प्रकरणाचो तपास पुलीस करतात। उत्तराखंडच्या नैनितालात जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात वेगान वचपी गाडी दरीत कोसळ्ळी। ह्या अपघातात 3 शिक्षकांक जाग्यारूच मरण आयलें, जाल्यार एकलो गंभीर जखमी जाल्ल्याचें कळटा। शेनवारा रातचो हो अपघात घडलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे सगळे शिक्षक खंय लग्नाक वताले, पूण वाटेर काळानूच घालो पुलिसांक म्हायती मेळ्ळे उपरांत तांणी घडणूकथार धांव घेवन मसत कार्याक सुरवात केली आनी जखमी जाल्ल्याक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केलो। कार चालकाचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचो प्राथमीक अदमास आसा। फाटल्या 4 वर्सांत ह्याच सुवातेर 5 व्हड अपघातांत लोकांनी आपलो जीव वगडायल्याचें थळाव्यांचें म्हणणें।
छत्रपती संभाजीनगर शारांतल्या 7 हिल फ्लायओव्हराचेर जाल्ले भिरांकूळ अपघातांत 5 वर्सांच्या भुरग्याचो दुर्दैवी अंत जालो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण अकस्मात ब्रेक मारिल्ल्यान 3 गाडयांची टक्कर जावन हो अपघात घडलो। ज्या गाडयेन ब्रेक मारलो तिका फाटल्यान तांतयां व्हरपी टेम्पोन धक्को मारलो तेन्ना 2 गाडयांची समोरासमोर टक्कर जाली आनी हातूंत ह्या 6 भुरग्यांक आपलो जीव वगडावचो पडलो। पुलीस ह्या अपघाताचो फुडलो तपास करतात। दिल्ली पोलिसांनी 4 दुबावितांक ऑनलायन पद्दतीन लोकांची फसवणूक केल्ल्या प्रकरणात अटक केल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे दुबावित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क चलयताले। तांणी वाट्ट 5.92 कोटींची फसवणूक केल्या। लोकांनी केल्ल्या सुमार 10 परस मायज सायबर फ्रॉड कागाळी उपरांत पुलिसांनी ही कारवाय केली। सगळे दुबावित मूळ हल्द्वानी उत्तराखंडचे अशें कळटा। एका बायले कडेन फेसबुकाचेर संपर्क साधून तांणी 5.92 कोटींची फसवणूक केले उपरांत तांचे हे रॅकेट उक्ताडार आयले। आता मेरेन 1.1 कोटी रुपयांची रिकवरी करपाक पुलिसांक यश आयलां। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। सध्या सायबर गुन्यांव फाटो एक्शन मोडाचेर आसा। वाडटे डिजिटल गुन्यांवांक लागून दिसान दीस कारवायो करप सुरूच आसा। सायबर गुन्यांव फाट्यान केल्ल्या अशाच एका कारवायेंत 2.35 कोटी रुपयांचो स्टॉक मार्केट स्कॅम उक्ताडार हाडलो। ह्या प्रकरणात दोगा दुबावितांक अटक केल्ली आसा। ह्या स्कॅमात चड करून गुंतवणूक करप्यांक टार्गेट करून तांची फसवणूक जाताली। आता मेरेन 20 लाख रुपयांची रिकवरी करपाक पुलिसांक यश आयलां। सध्या परत एक फावट भारताची राजधानी दिल्लीच्या हवेचो दर्जो पुअर कॅटेगरीत आशिल्ल्याचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळान सांगला। सध्याची एअर क्वालिटी इंडेक्स 381 इतले आसा। देखून सध्या ह्या संदर्भात एक्शन प्लान घेवपाचेर भर दिवप सुरू आसा। दिल्ली सरकारान खासगी ऑफिसांनी 50% लोकांक घेवन काम करपाचो सल्लो दिला, जाका लागून उरिल्ले 50% कामगार घरातूच रावन काम करूंक शकतले। देखून हवेच्या प्रदूषणा बाबतीत सरकार खर पावलां उबारपाचेर सध्या भर दिता, मात अजून मेरेन कसलेच उपाय काडपाक यश मेळूंक ना। मुंबईच्या 163 वर्सांचो वारसो आशिल्ले राणीबागात जय नावाचो एक सुंदर आनी देखणो रॉयल बंगाल वाघ आपल्या आवारात शांततायेन विसव घेतना दिसून आयलो। ताणें सध्या पर्यटकांचे बरेच लक्ष ओढून घेतलां। ताचे फोटो सोशल मिडियाचेर व्हायरल जावपाक लागल्यात।
अमेरिकन आहार मार्गदर्शक तत्वाप्रमाण प्रौढ बायलेक दिसाक 25 ग्राम फायबर जाल्यार प्रौढ दादल्याक 35 ग्राम फायबराची गरज असता। चडशे फायबर फळां आनी भाज्यांचे पासून मेळटा, पूण कांय भाज्यांनी फायबर चड प्रमाणात असतात। तातूंत मुळा भाजी सगळ्यात म्हत्वाची असता। गाजर, बीट, गोड बटाट हे भाज्यांचो आस्पाव भरपूर फायबर आशिल्ल्या भाज्यांमदीं जाता। ब्रोकोली, कोबी, कारात्यांनूय व्हड प्रमाणात फायबर असतात। फायबर हो पचूंक शकना असो कार्बोहायड्रेटाचो एक प्रकार। फास्ट फूड आनी प्रक्रिया केल्ले जिनस खाल्ल्यान चडशा लोकांक फायबर मेळना। हाका लागून बद्धक, कोष्ठताय, रोखडेच थकप आनी जिवान मोठे जावपाच्यो समस्या निर्माण जातात। फायबर भुरग्यांक वाडपाक मजत करता, रोगप्रतिकार शक्त वाडयता आनी वजन नियंत्रणात दवरपाक मजत करता। आमच्या बदलत्या जिणेशैलीक लागून आमच्यो खावपा पिवपाच्यो संवयो बदलतात। ह्या सगळ्या कारणांक लागून गोडेमूत, स्थूलताय, उच्च रक्तदाब, व्यायाम टाळप, धूम्रपान करप अशा दुयेंस आनी व्यसनांनी वाड जाल्या। ह्या सगळ्या कारणांक लागून आता लिव्हर कॅन्सर लेगीत जावपाची शक्यताय न्हयकारो येना। आंतरराष्ट्रीय भलायकी तज्ञां प्रमाण 2050 मेरेन हे दुयेंस दुपेटीन वाडपाची भिरांत उक्तायल्या। देखून वेळार लक्षणां वळखून उपचार घेवप गरजेचें आसा। लिव्हर कॅन्सरांत लिव्हरांतल्यो पेशी व्हड संख्येन वाडटात, जे मागीर शरिराच्या हेर अवयवांनी पसरतात, जाका लागून कॅन्सराची शक्यताय दुपेटीन वाडटा। मात कॅन्सर डेव्हलप जालो काय फाट दुखप, कमर दुखप, भूक लागप ना, सेगीत थकिल्ल्या सारखे दिसप, अशक्तपणा जाणवप अशी आडनदर न करपा सारखी लक्षणां दिसून येतात। देखून वेळार उपचार घेवप खूब गरजेचें जाल्लें आसा। कॅन्सर हो आता फक्त पिरायेच्या मर्यादेतूच जावपी रोग उरूंक ना। ह्या भयानक रोगाक लागून ल्हानसान पिरायेच्या भुरग्यांचें आयुश्य उणें जावपाक लागला। कॅन्सर हो चड करून 40 सकयल्या पिरायेच्या लोकांमदीं चड दिसपाक लागला। बदलत्या जिणेशैलीक लागून खावपा पिवपा कडेन आडनदर जावपाक लागल्या, तशेंच कुडींत जावपी बदलां कडेन आडनदर करप, वेळार उपचार घेवप ना अशी कारणां कॅन्सर सारख्या घातक दुयेंसांक आमंत्रण दितात। संवसारभरांतल्या लोकांक पळयलें जाल्यार 20 ते 30 पिरायेमदले लोक आतां स्थूलतायेचे शिकार जावपाक लागल्यात, जाका लागून मनशाच्या कुडींत वेगवेगळी समस्या निर्माण जातात। कळाव जालो जाल्यार उपचार घेवन कांयच उपेग जायना। देखून आदींच सदूर रावन नियंत्रण दवरलें जाल्यार लोक कॅन्सराचेर मात करूंक शकतात। नवे संशोधनाप्रमाण गोडेमुता विशीं एक धक्कादायक गजाल उक्ताडार आयल्या। गोडेमूत आशिल्ल्यांक स्मरणशक्ती विस्रायेर पडपाची चड शक्यताय आसतली। ते भायर गोडेमूत आशिल्ल्यांक डिमेन्शिया लेगीत जावपाची खर शक्यताय ह्या अभ्यासांतल्यान उक्ताडार आयल्या। आंगात साखरेचें प्रमाण चड वा कमी जावप हाचेर ह्या दुयेंसाचे चड परिणाम दिसून येतात। मजगतीं गोडेमुताचें प्रमाण चड असल्यार दोळ्यांक तशेंच लिव्हराकूय मार पडूं शकता अशा अभ्यासांतल्यान फुडें आयला। बेकार जिणे पद्दत ताणाक लागून तरणाट्यांमदीं संधिवाताची समस्या वाडत आसा। वेळार न्हिदप ना, जिणे पद्दतीत बदल, फिजिओथेरपी आनी उण्यांत उणी आक्रमक प्रक्रिया सारकिल्ले प्रगत उपचार दुयेंतीक सक्रिय जिवीत जगपाक मजत करतात। संधिवात आतां फक्त जाणट्यापुरतो मर्यादित ना, 20 ते 50 वर्सां पिरायेच्या लोकांकूय संधिवात जाल्ल्याचें निदान जावपाक लागला आनी दुयेंतींचो आंकडो वाडत आसा। जायते तरणाटे दुयेंती सांध्यांत घटसाण वा सूज येवप अशा सुरवातेच्या लक्षणां कडेन आडनदर करतात, पूण फुडाराक तांकां दीर्घकाळाच्या दुखण्याक तोंड दिवचें पडटा। दर म्हयन्याक उपचारा खातीर ओपीडीत दाखल जावपी 10 लोकां मदल्या 4 जाणांक संधिवाता कडेन संबंदीत सांध्यांचें दुखप आनी सूज येवपाची लक्षणां दिसतात। एके सुवातेर बरोच वेळ बसप, व्यायामाचो उणा, बसपाची मुद्रा चुकीची, जखमी जावप, सुलताय, ऑटोइम्यून स्थिती, कुटुंबीक इतिहास आनी ताण ही स्थितीक योगदान दितात। संधी घट जावप, दुखप, सूज येवप, उष्णताय येवप, हाडांची सहजताय ना जावप, थकप ही लक्षणां दिसतात।